सगळ्यांक खबर आसतलें की एक फूल टर्म कॅन्डिडेटाक मेळना आनीक पणजे मतदारसंघाचे ह्या टर्माचे हे तिसरें इलेक्शन. जो टायम पिरियड मेळटा व्हेरी लिमिटेड टायम पिरियड आसा आनीक ह्या टायम पिरियडाक जो विजन तयार केल्लो आसा क्लियर कट आनी तितून प्रायोरिटीज आसा. आनी खास करून ताणें पयलींच सांगलेलें की जेन्ना ताजो एक रावंड जालो पणजी आनीक भोवसंख्येन एम्प्लॉयमेंट हो प्रत्येक घरान जी डिमांड आसा प्रत्येक आवय बापायच्या पणजेच्या भोंवता आसतना चिंता आसा आपल्या भुरग्याचें कितें जातलें. कारण एक वटच्यान जो सरकार सत्तेर आसा तो म्हणटा एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रायोरिटी. आनी आमचो कॅन्डिडेट डे वन सांगतात की एम्प्लॉयमेंट जर प्रत्येक युवक आसा तो युवक आपले करियर करपाक सोदता, तो जॉब करपाक सोदता, तो एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी सोदता आनी त्या खातीर ताणें ऑन प्रायोरिटी आमचो मॅनिफेस्टोन एम्प्लॉयमेंट क्लियर कट दिला. जस्ट नॉट गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट, तितून भितर एम्प्लॉयमेंट कशें जनरेट जातलें इन पब्लीक सेक्टर एज वेल एज प्रायवेट सेक्टर. तितून भितर एंटरप्रिनरशीप कशी प्रमोट करप. जशी केंद्रान आमच्या मॅनिफेस्टोन राहुल गांधीन प्रॉमिस केल्लें की एक एंटरप्रिनराक प्रमोट करपाक तो लायसन्स घेता म्हणल्यार तो जाम जाता, परमिशन एनओसी घेता म्हणल्यार तो जाम पडटा. सो तेन्ना त्या अनुशंगान एक एंटरप्रिनरशीप प्रमोट करपाक पयलीं 3 वर्सां कसलीच परमिशन ताका लागपाना, कसलीच एनओसी लागपाना आनी तो आपलो न्यू धंदो स्थापीत करपाक आपली सगळी एनर्जी घालतलो. हेजे भायर जे सांतिनेज क्रिकाचो इश्यू आसा जो म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर पयलीं इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले तेन्नाच्यान 1984च्यान तांचे मॅनिफेस्टोचेर आसा आनी प्रत्यक्षान सांतिनेज क्रीक हेचेर खंय तो आजून पळोवपाक सुद्दां पावले ना 25 वर्सां नंतर सुद्दां. आनी ज्या विजनान सांतिनेज क्रिकाचें सोल्युशन हांगा वेवस्थीत मांडलेलें आसा म्हाका दिसता विदीन 6 to 7 months हेचेर क्लॅरिटी लोकांक मेळटली की सांतिनेज क्रिकाचें काम कशें आसतलें आनीक तो जो सोल्युशन 25 वर्सां लोक पणजेचे आनी पणजेचे भायले ज्या ह्या सांतिनेज क्रिका खातीर तळमळटात ताका पोर्चुगीज टायमार साकून एक वेगळी ताचें जें म्हत्व आशिल्लें, एक नॅचरल जो फ्लो थंय आशिल्लो, हेणी कशें करून तो सांतिनेज क्रिकाची वाट लायली आनी ती परत रिस्टोर करपाक म्हाका दिसता आमचे कॅन्डिडेट बाबुशान भोवसंख्य लोकां कडल्यान सजेशन घेवन तेजेर केल्लें आसा. काजिनो, ज्या काजिनोचेर भारतीय जनता पार्टीन ओपोजिशनान आसतना अशे तरेचे वेगळे वेगळे वातावरण तयार केलें, आंदोलनां तयार केली आनी तेजे नंतर जो काजिनो हांकां एटीएम जालो, काजिनोच्या फक्त पयशे करप हें एकूच तांकां दिसलें आनी जे काजिनो काडटले म्हणून मशाल यात्रा करून घेवन गेल्ले, काजिनो काडून दर्याक घालतले म्हणून आश्वासन दिताले, तेंची बायलां येवन गोळा मारतालीं, काजिनोचेर वायट परिणाम कल्चराचेर जातले. तो काजिनो आमच्या पणजेचो जो बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसा थंयच्यान तो मिसींग आसा. जो काजिनो तेंची प्रायोरिटी आशिल्ली काडपाक तो मिसींग जावपाक तेंच्या मॅनिफेस्टोंतल्यान आमकां खबर ना कितें कॉम्प्रमायज जालें आसतलें, पूण आमच्या कॅन्डिडेटान क्लियर कट दिल्लें आसा आनी 100 डेजाचें आश्वासन लोकांक दिल्लें आसा की जें तेजे कडेन जालना तें इमिजिएटली थंय पणजे एक समस्या निर्माण जाल्ली आसा त्या समस्येचेर उत्तर दिल्लें आसा. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हितून भितर जी ट्रान्सपरन्सी लॅकिंग आसा, म्हणजे देशान सगळे कडेन लोकल बॉडी कॉन्फिडन्सान घेवन एक ट्रान्सपरन्सी तरिकेन जो लोकांचो पयसो आसा तो मोडलो वयता, पूण हांगा आजुनूच कोणाक खबर ना पयसो कसो खर्च जाता तो. सो थंय ट्रान्सपरन्सी हाडपाचें आश्वासन ह्या बॉडी दिल्लें आसा आनी आपले विजन डॉक्युमेंटाक ते दवरलेलें आसा. पार्किंगची समस्या प्रचंड जाल्ली आसा आनी जंय पार्किंगची समस्या आसा थंय सोल्युशन ह्या सरकारान काडलेलें ना. तितून आमचो कॅन्डिडेट
इन्वॉल्व आसा जंय पार्किंगाक कोण करपाकूच ना ते पयशे खर्च करून आमची एनर्जी आमचे पयशे आनी आमचो टायम पेड्ड्यार केल्लो आसा ताचेर फोकस्ड सोल्युशन दिता मिरामार दोनापावल थंय ड्रायवे आनी थंय तेजें ब्युटिफिकेशन प्लस ट्रान्सपोर्ट रोड सेफ्टी वॉटर सप्लायचेर